कितें आहले प्रश्न तुमचो? प्रश्न आमचे कितें हो आमचे हांगर ह्या न्हंय आसा न्हू ती पुल्ल्या कारणा खातीर पाणी तेवटेन वयता, घरांक त्रास जाता आनी ग्रावंड आसा, ग्रावंड तो वर्सा तो व्हांवून वयता कळ्ळें, आनी तो आमकां भुरग्यांक खेळपाक बिळपाक त्रास जाता, मागीर तो लीव करचो पडटा हांकां, कळ्ळें तुका? न्हू आतां पुल्ला म्हणल्यार कितें आला गे? पुल्ला आमचे ते पाणी येवन ते पुरता ते खूब वर्सां जालीं, तेका कोणान काय हें करूंक ना, काय म्हणजे हें करूंक ना, तेका डिगींग करूंक ना, तो तशेंच उरला. हां, आनी हो प्रश्न न्हू आमचो मये मतदारसंघ आमदार बाब प्रेमीन शेटान हो प्रश्न विधानसभेत मांडला आनी आमकां अशें कितें तेणें सांगलां तें आपूण करून घेता म्हणजे, कळ्ळें? आनी आमकां बी हेची पूर्ण खात्री आसा कितें तो करतलो म्हणून ते. ज्या प्रमाणे दर वर्सा न्हंय जेन्ना उदक चड येता न्ही त्या टायमार ह्या ग्रावंडार फूल उदक येता. हय, फूल येता. मागीर हे आमचे आसा हे तेवटेन ते पॅड करले ते खंयचे पॅड आमचे ह्या देवस्थानाचे पॅड आसा, टोणेश्वर देवस्थान, ते पॅडाक मार बसता. नांव कितें देवस्थान? नांव कितें देवस्थान? टोणेश्वर देवस्थान. आनी तेका आतां तुमी पळयले आसतले ते सगळे तेजे चिरो गेला ते आमी पयलीं एका वर्सा सारके गेल्लेले अशेंच म्हणून ते प्रत्येक वर्सा सारखे करता ते, प्रत्येक वर्सा सारखे करता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें आहा, पाणी भरगच्च येयल्या कारणान तुका आमच्या मंडपांत तुका हे पाणी वचोन गेल्या वर्सा पयलीं जाणा आमकां जवळ जवळ 70-80 हजाराचें तुका लुकसाण जालें. जे आमची वाद्या विद्या ती सगळी पाण्या पोंदा गेलेली. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे हे पेड आमचे जागृत देवस्थान हे तितून कितें जालां, हे प्रत्येक वर्सा आमकां पाणी भरल्या कारणान सगळे रिपेर करचे पडटा. पूर येयल्या उपरांत खर्चीक जाता सारकें खर्चीक जाता. म्हणून म्हणटा आमी कितें आहा ते आमकां सामकें गरजेचें हें आसा. दुसरी गोष्ट कितें आहा, तेवटेन तो रिटर्निंग वॉल बांदल्या कारणान सगळें पाणी म्हणटा ते हे सायडीक येता. आनी हेवटेन तुका रिटर्निंग वॉल ना न्हू म्हणून तुका आमकां हेवटेन चड धोको आहा त्या पाणयाचो. तेवटेन तांकां काय लागूना, कित्याक तेंचे तेवटेन तुका रिटर्निंग वॉल आहा, हे सायडीक आमचें काय ना, म्हणून ते सगळे पाणी सगळे आमचे फ्लो हेवटेन जाता. आनी आमचे जो काजी ती घरान तुका मार बसता, त्रास जाता. गेल्या वर्सा सुद्दां प्रत्येक घराक तुका मार बसला. कितकीशी घरां? जवळ जवळ आसा ती 25-30 घरां आहा हे एका, तितक्यांक परत तुका त्रास जाल्या. प्रत्येकाच्या घरान पाणी गेलां जाणा. आनी तेच बुट्टेक आमचे ते मंडपान सुद्दां पाणी वता, आमची वाद्यां जवळ जवळ सगळी मोकळी जाल्या. आमी तुका ते तेन्ना तो हेका हाडून बीन दाखयलेली कोण प्रवीण तेका दाखयलेले. आनी दुसरो आमचो ह्यो रे आमचो कारापूरचो आमचो सेक्रेटरी तलाटी तेणेंनी येवन पळयल्ली ती कितें जालां ते. हे आमच्या आमदारान बाब प्रेमीन शेटीन हो प्रश्न हितून असेंब्लीन मांडला आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की तो आमचो भाई करून घेतलो एका रिटर्निंग हॉलाचे. आनी हे आमकां हे येता ते खोल करूंक जाय, आमची न्हंय खोल करपाची, हे दोन्ही काम करतो आमकां पूर्ण खात्री आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.